बागेवन जुवांवान बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. म्हज्या सुपुर्ल्या भुरग्यांनो, ताचे नांवी तुमची पातकां बोगसोल्यांत देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, ओरोबाक तावन आसा ताका तुमी ओळखूंक पावल्यांत. तरणाट्यांनो, तुमी नोश्ट्यांचे जोयत वेलांत देखून तुमकां बरयता. नेणट्या भुरग्यांनो, तुमी बापाक ओळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, ओरुबाक तोंड आसा ताका तुमी ओळखला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यांनो, तुमी बलिश्ट जाल्यांत. देवाचें उतर तुमचे भितर दिगलां आनी तुमी नोश्ट्यांचेर जोयत वेलांत देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सोवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच: कुडीची वोंडवण, दोळ्यांची आशा आनी गिरेस्तकायेचे बोडाय. हें सगळें बापासून न्हय, पूण संवसारांतलें उपजता. तर संवसार आनी ताच्यो वोंडवण्यो 2 दिसां भितर नाच जाता. पूण जो मनीस देवाची खोशी कपाळटा तो सासनाक तोंपता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो: सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. म्हणया, सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. पोरसा पोरजांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची महिमा आनी बळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात. परमेश्वराक भेटवण्यो वर्तना घेवन मंदिरांत भितर सरात. सोबाब: सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. पवित्र ताचें मंदीर, सोम्याक थंय नोमान करात. प्रितुमेच्या देसांनी ताचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची रासवट. सोबाब: परमेश्वरा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. येयात सगळ्या राष्ट्रांनो, सोम्याक नमस्कार करात. दिसा मदें पवित्र दीस आज आमचेर उदेलो. कित्याक आज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर पोरजोळटा. सर्वेस्पराक सोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आसेराच्या कुळाची फानेलाची धूव आना नांवाची एक बाकाडणी आसली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्ल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बाराबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांची पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सांडिनासली. तिणेंय त्याच वेळार थंय पावन सोडून देवाक वाकाणलो आनी जेरुसलाच्या सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्यांक सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे समोर ती परमणें करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजारेत नगरांक परत गेली. भुरगो जाणवाईन बरोन गोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ. ताचे नांवी तुमची पातकां बोगसोल्यांत देखून तुमकां बरयता. नियाळाक आदार. आमची वाडलोली जाणटी आवय बापूय आमच्या भुरग्यांक ल्हानूच आसतना आनी तरणाट्यांक पासून देवाची खबर सांगतात. देवाचो मोग उगडापो करतात.
कितें बरें वायट सांगतात. हालींच्या दिसांनी सगळेंच सरळ प्रसार मुणगे ऑनलायन करून चड गडबडांत बिजी आसात कशें दिसता आनी बऱ्या वायटाचेर भासाभास करूंक वेळ ना दिसता. आयज पयल्या वाचपान जुवांवाची चिटीन सुपुरल्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक तशेंच आवय बापायंक बरोवन दवरता. आमची पातकां बोगसल्ल्यान म्हणटोच बापाची वळख आसा आनी नुस्त्याचेर जोयत वेला देखून आमी मोर्यादी भायली वडवणी आशा गिरेस्तकायेची बोडाय आमचे सवे आसूंक फावना. आनी हे सगळे केले उपरांत आमचे सवे देवाची खोशी पाळून येतली आनी आमी सासणांक तोखतली. स्तोत्रकार सांगता ते भाशेन बरयलेल्या हातांनी दाणां काणिको घेवन सर्वेस्पराक नमस्कार करूंक ताच्या पवित्र मंदिरान भितर सरुया. आना नांवाची प्रवादीन विधवा आसूनय 84 मुणगे 84 वर्सां उत्तर पिराय उपास आनी मागणें करून देवाची भक्ती करताली म्हूण लुकाचें शुभ वर्तमान सांगता. बाळक जेजूक मंदिरांत पळोवन ती देवाक वाखाणूंक लागली आनी फर्मायलोलें आसा तें पळोवन पाळून बाळकाक घेवन सायबीण माय आनी जुजे आपले नाजारेत नगरांत परत गेली. मागणें सर्वेस्पराची भक्ती करून गोठायेन आनी जाणवायेन वाडूंक आमच्या भुरग्यां, तरणाट्यां आनी वाडलोल्यांशी तूं राव जेजू.